चिखले उदकाच्यो टाकयो खंय केन्नाय कोसळूं येतात। हुस्क्यान लोकांक रातभर न्हीद ना। टाकयांचे कपचे निखळून पडटात। टाकयेचे भोंवतणी कितलींशींच घरां आसात। टाकी कोसळून कोणाचें बरें वायट जायत म्हूण लोकांक भंय। आमदार पंचायत सगळ्यांच्या कानार घालून जालें, कांयच उपेग ना। फावटी कंप्लेंट केला पूण कांय हेजेर एक्शन जावना अजून। सो आमी रावपा जायना की ती पडपा जाय आनी कोण मरो तितले सर आय डोंट थिंक सो वी हॅव टू वेट फॉर इट। सो बेटर वी नीड टू टेक सम एक्शन ऑन दीस बिकॉज आमकां लोक हांगा न्हिदपा पावना। ते सकाळीं भुरगे आहा कोणाचे रातचे उठता जागे जाता भियोन कितें जाता सांगूंक शकना आमी कितें सद्या बारीक बारीक फातर पडपा लागला तेजे ऑलरेडी। हेजे फुडें पंचायतीन सुद्दां वचून आमी पंचायत सुद्दां हाडून दाखयलेलें आहा हिंगा। पंचायत सुद्दां आमकां हामी दिला की एक आमदारा हाडून दाखोवन आमी टाकीचें कितें तरी सोल्युशन काडटलें म्हणून। पूण आयज येता फाल्यां येता म्हणून येवना अजून। सो पयलीं ह्यो 2 टाकयो आसल्यो त्यांच्या मदीं एक गॅप आसलो, एक अंतर आसलो, तो आतां अंतर ना जावन पडला। ती व्हडली टाकी आसा ती धाकटे टाकयेचे सारकी लवणल्या, मदीं मदीं फातरूय पडटा। ह्या टाकया भोंवतणी कितलींशींच घरां आसा आनी ह्या घरांक लागून ह्या लोकांच्या मनान एक भंय निर्माण जाला। कितें वायट घडच्या पयलीं जाता तितले बेगीन हाचेर एक्शन घेवची अशें आमच्या ह्या वाड्या वयल्या लोकांची मागणी आसा। PWD म्हणटा टाकयेक भायल्यांतल्यान कितें धोका आसा कसो दिसना, पूण लोकांक दिसता जाल्यार खंय तपासून पळयतले। न्ही फाटल्या दिसांनी जेन्ना हो प्रॉब्लेम आयलो पळय ताजे नंतर इमिजिएटली आमी हे टाकी वापरपाची बंद केल्या। टायमींग सद्या तरी आमी ती वापरपाची बंद केल्या। आमी सद्या आतां डायरेक्ट सकयल्या टाकयेंतल्यानूच लोकांक पंपींग करता। सो म्हणजे आनी कांय इश्यू जावचो न्ही म्हणून विज्युअल इन्स्पेक्शनान तरी ताका व्हडलेशे क्रॅक्स दिसूना आमकां, पूण डिटेल इन्वेस्टिगेशनाची गरज आसा। थोडी इन्वेस्टिगेशन आमी केल्लें पण आनी डिटेल ताजेर इन्वेस्टिगेशन करपाची आनी गरज आसा। दिशांत परब प्रुडंटा खातीर। आतां पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। गोंयचो पयलो वयलो बर्ड फेस्टिवल 11, 12 आनी 13 नोव्हेंबराक जातलो। उक्तावण मुख्यमंत्री बोंडला करतलो। बोंडला, मोल्या, सलीम अली बर्ड सँक्च्युरी, चोडणा आनी कळमळी लेक अश्यो 3-4 कडेन कार्यावळी जातल्यो। बर्ड लवर, बर्ड वॉचर, बर्ड एनालिस्टा खातीर हो फेस्टिवल। 13 नोव्हेंबर अशें हे बर्ड फेस्टिवल आमी फाटींच अनाउन्स केल्ले आनी आतां ते खूब लागीं पाविल्ले आसा। ताजी सगळी तयारी जाल्ली आसा। 11 तारखेक सकाळीं आमचे माननीय मुख्यमंत्री ताजे इनॉग्रेशन करपाचे आसात। बोंडला जावपाचें आसा, मागीर मोल्या हें सगळें जातलें, मागीर आमची सलीम अली बर्ड सँक्च्युरी, चोडणा आनी करमळी लेक जो आसा हांगासर 3-4 कडेन आमचे हे सगळे कार्यक्रम जावपाचे आसात। 3 दीस हे कार्यक्रम आसात। 3य दिसा जे कार्यक्रम भरगच्च आसात, जे बर्ड वॉचर्स आसात, बर्ड लवर्स आसात, बर्ड एनालिस्ट आसात, अशे सगळे जाण ह्या सगळ्या कार्यक्रमांनी सहभागी जातले। गोंयच्यो जमनी सांबाळून दवरूंक स्पेशल स्टेटस जायच म्हणून नीज गोंयकारांक दिसता। उद्देग आनी गोंयकारांक जॉब दिवंक प्राधान्य जाय। ही पार्टी जशें आमी पयलीं म्हटलेलें की गोंयकारांनी एक कॉमन मनशान केल्ली आसा आनी जस्ट नीज गोंयकार जे सारके वावरताले दुसऱ्या पार्टीक लागून ते फुडें सरले आनी ही आमी इस्टॅब्लीश केली। आतां आमकां जाय कितें हे लोकांनी सगळ्यांनी जॉयन जावन आनी ती फुडें व्हरपाची, एकवट जावन युनायटेडली ती वयर काडपाची। मोदी सरकारान जेन्ना हांगा पणजे जाहीर सभा जाल्ली त्या मोदी सरकारान गोंयकारांक स्पेशल स्टेटस दितलो म्हणून आयज सरकार तेंचो मुख्यमंत्री पार्शेल उलयता स्पेशल स्टेटसाची गरज ना म्हणटा। एक केंद्रीय तेंचो मंत्री आसा उलयता गोंया खातीर स्पेशल स्टेटसाची गरज ना म्हणून। गोंयकारांक स्पेशल स्टेटसाची सामके गरजेची गरज आसा। ब्युरो रिपोर्ट पुडंट। इतल्यान खबरांची तरंगात सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।